राज्यातल्या कोकण रेल्वे मार्गाचेर कोळशाची येरादारी केन्नाच जावची ना। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिले। रेल्वे स्टेशनाक कसलीच हरकत आसल्यार ती लेखी दिवची, आमी ते केंद्र सरकारा कडेन धाडटले अशें मुख्यमंत्री उलयलो। केंद्रात गोंयांत 3 नवी रेल्वे स्टेशनां मंजूर केल्यात। हे विशयावेल्यान वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। Attention of the House is drawn as regard to Sanjay Areal in Valley constituency and Nivra in Sant Andre constituency over the recent announcement by central government that 3 new railway stations will be set up in Goa at Maim, Sanjay Areal and Nivra. There are already nearby railway stations and hence there is no need for such facilities for passengers. Hence the villagers are speculating that these stations are being set up to handle coal and other polluting materials, and these areas may also be supplemented with port connection, thereby spelling doom for the residents and farmers. Goa government is requested to discuss the matter with Konkan Railway Corporation and central government and provide sufficient information about this decision. This proposed project should not be given any license, permissions, approval unless the concerns are addressed by the authorities and all stakeholders are taken into confidence. परत एकदा सांगता स्पीकर सर, हांवें फक्त एकूच मिनिट स्पीकर सर, हांवें इतकोच उल्लेख केला, गोंयांत कोकण रेल्वे सुरू जाल्ली तेन्ना गोंयांत कोकण रेल्वेक विरोध तेन्नाय करताले। आतां हांव परत एकदा फ्लोर ऑफ द हावस सांगता की कोंकण रेल्वेच्या रुटाचेर खंयसरूच कोळसो केन्नाच येवचो ना, केन्नाच येवचो ना कोंकण रेल्वेच्या रुटाचेर। हे हांव सामकें ओके। त्या खातीर 3 स्टेशनां जी तेंच्यांनी आमकां प्रत्येक कडेन खंयच्याय स्टेटींत स्टेशन येता म्हणटा ते वेलकम करतात। आतां ही 3 स्टेशनां तेंच्यांनी विरोध केला आसत, वो कित्याक विरोध केला तेंच्यांनी आपले रायटिंगान कळोवचें। ओके, सगळो प्रॉपर स्टडी जाल्या उपरांत आमी सेंटराक जे आहा पळय ते कळयता, बट मयाचें स्टेशन जें आहा पळय न्हू तें आमी वेलकम करता। मयान बिचोले तालुक्यांत आमचें स्टेशन जावपाक जाय हें तरी आमचें मत आसा। ओके, हें जावपाकूच जाय बिचोले तालुक्यांत। ते 2 स्टेशनाचे हाजेर कन्सर्न रिपोर्ट जो तो रिपोर्ट हांव करपाक लायता आनी ताज्या उपरांत तेचो व्ह्यू घेवपाक लायता। ओके स्पीकर सर, थँक्यू।